काजुमळ मोल्या वाठारांत साठवून दवरिल्ले रेवीची मामलेदार, खण खात्याचे अधिकारी, पुलीस आणि उदका स्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी जोड पळवणी केली। हे पळवणीचे अहवाल तयार करून ताची विल्हेवाट लावपाचें थारायला। भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांची मजत घेवन हे रेवेचो विलो लायतले अशी धारबांदोडेचो मामलेदार प्रताप गांवकर हांणी सांगले। आमी धारबांदोडा प्रशासकीय इमारत जी आसा मामदार हांगा थंय आसा, जे जाग्यार हांगा काजुमळ पेरीमळ हांगा एक रेती बेकायदेशीर रेती काडपाचें प्रकरण घडलेलें। सध्या तें प्रकरण गाजत आसा आनी 6 दिसांनी अननोन पर्सनाचेर ते रेती संदर्भात गुन्हा दाखल केल्लो आसा। आनी काल जेन्ना ह्या संदर्भात ती रेती थंयच्यान गायब आनी अशी म्हणून बातमी आमी मारल्यो आनी खरेंच ती रेती 2 दिगारी जे आसले ते गायब जाल्ले आसले। त्या संदर्भात मामलेदार आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें। तितून मायनिंग डिपार्टमेंट आशिल्ले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसलेले, पुलीस आशिल्ले आनी WRDचे मनीस आशिल्ले, अधिकारी आशिल्ले। तेंच्यांनी मेळून तेंच्यांनी काल हांगा जॉयंट इन्स्पेक्शन केल्लें आनी त्या इन्स्पेक्शनाक सगळो अहवाल तयार करून ती रेती जी साठवून दवरिल्ली तेजी विल्हेवाट लावपाची हें धरलेलें आसा। आनी ह्या संदर्भात मामलेदारान PWDचे जे कर्मचारी आसा तांकां घेवन ती रेतीची विल्हेवाट लायतली अशी म्हणून मामलेदार प्रताप गांवकर यांनी सांगलेलें आसा। गोमंतक TV खातीर धारबांदोडेचे एकनाथ खेडे।